हिनवालाच्या सोमयार जेरुसलेम भेटवणीची परब चलताली। देव मंदिरांत सलोमोच्या तारांगणांत जेजू भोंवतालो तेन्ना ताच्या भोंवतणी एकठांय जावन देवानी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिशीत जाल्यार आमकां सारकें सांग। जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सत मानिनात। म्हज्या बापाच्या नांवीन हांव करता ती कामां म्हजे विशीं गवाय दितात, पूण तुमी सत मानिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय। म्हजी मेंढरां म्हजो ताडो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात। तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां, ती कदीच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतलीं कोण काडून व्हरचो ना। म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यांत तो सगळ्या परस व्हड आनी म्हज्या बापान हातांतलीं कोणाच्याच तांकां काडून व्हरूंक जायना आनी हांव आनी बाप एकूच।